समेस्त गोंयकारांक आनी मडगांवकारांक खूब खूब शुभेच्छा। दिंडी उत्सव आम्ही राज्य उत्सव म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत म्हणून पहिलेच फावटी सरकाराच्या वतीन हो राज्य उत्सव घोषित केल्या उपरांत तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमकां जो सपोर्ट मागला तो सपोर्ट आम्ही हरिमंदिर आसतले, विठ्ठल मंदिर आसतले आणि दिंडी उत्सवात भाग घेवपी वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन आसतली तांकां पुराय तेंको आमच्या वतींतल्यान केला। जरी उलू थोडोसो उशीर जाला आसत जाल्यार आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, बाकीची सगळी हातूंतल्यान तेंच्यांनी जे सहकार्य करपाक जाय केला। 116 वर्सांची परंपरा लाभलेलो हो दिंडी उत्सव खरोखर गोंयांतलो म्हणजे पुराय महाराष्ट्र, कर्नाटकांतल्यानूय बी दिंडी पथकां घेवन हांगासर येता। खरोखर म्हणजे भक्ती भावात आमी म्हणटा की पोर्तुगीज काळान सुद्दां संस्कृती जर जपून दवरली आसत जाल्यार ह्याच लोकांनी ती आमची संस्कृती जपून दवरल्या। त्या वेळार हांगासर 116 वर्सां पयलीं दिंडी उत्सव सुरू जालो। हातूंतल्यान म्हणजे विठ्ठलाची भक्ती करत पायी विठ्ठल नामाचो जप करत हे पुराय हातूंतल्यान संस्कृतीच्या रुपांतल्यान तांच्यांनी एक आमचो गोंयांतलो कल्चर तो मेंटेन केला। अशा सगळ्या वारकऱ्यांचे हांव सगळ्यात पयली खूब खूब अभिनंदन म्हणटा आनी कल्चरल कॅपिटल म्हणून मडगांवांतल्या आशिल्ल्या त्या दिंडी उत्सवांतले म्हणून राज्य उत्सव घोषित करता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता।